बाबा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आमी 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज पोरबे समयार हांगासर एकठांय जाल्या आनी मिसाचे भेटेक तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण. आमच्या सांगाता फादर बॉनिफेस फुट्टाडो आसा, ज्युडिशियल विकर आमच्या आर्चडिओसीसचो. तो आमकां ही मिसाची भेट भेटोवंक आदार करतलो आनी आमचे पासत मागतलो. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव ताका आमंत्रण करतां आनी येवकार दितां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सगळे स्फोर तुमचे सोवे आसू. मोगाल बाबा भयणानो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन बरेपण शिपरावया, जेजूचे गोवाय जावया. आमी आमच्या जिवितांत जायते बरेपण अनुभवता. हें बरेपण देवातां, पवित्र सभेतां, आमच्या कुटुंबातां वो आमच्या इश्टातां आमकां फावो जाता. जे भाशेन दुसरी आमचे ताय बरेपण दाखयतात, तेच परी आमी दुसऱ्या सभेक बरेपण दाखोवंक गरज. पवित्र सभा आपल्या दोतोनीच्या पुस्तकांत कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च अशें म्हणटा, बऱ्यो करण्यो देवाक महिमा हाडूंक करतात. जेजून आपल्या जिवितांत जायत्या जाणां सभेक बऱ्यो करण्यो आदारल्यो, जावं तो गरीब वो गिरेस्त, जावं तो बरो वो वायट. ह्या काळार बऱ्यो करण्यो दुसऱ्या सभेक करची अदीक गरज आसा, कित्याक आमी मनशां कशीं आमकां दुसऱ्याच्या आदाराची गरज पडटा. तर भागिवत आंकवार मारयेचेर पोरबे सोमयार बरेपण शिपडावन जेजूचे गोवाय जावन आमकां जावन एकल्यांक करपा मागुया. या पोरबेच्या मिसांत दर एका आमच्या फिरगोजाच्या भावा भयणां वचप ह्या मिसांत आमी मागता. तशेंच आमची मागणी संवसारा खातीर आमी चालू दवरुया. हे पिडेंतली आमी बेगीनूच मेकळी जावं. रिमेत सायबिणीची परब ती आमकां आयज इला आसता, जाल्यार तिचेच मुजतीन हे पिडेंतली आमी मेकळी जावन फावो तो आनी सारको तो इलाज आमकां मेळोवंक ह्या मिसांत आमची मागणी चालू दवरुया. आनी आमकां सगल्यांक ही पवित्र मिसाची भेट फडादीक जावच्या आमची पातकां वळखून घेवन बापाचें एकामेकाचें भोगसणें माग. उदक दुसऱ्यांक जिवीत दिता, दुसऱ्या उतरांनी दुसऱ्यांक बरेपण हाडटा. हें उदक आपल्या जिवाचें दान दुसऱ्यांक दिवन गरजेवंता आदाराचें जाता. आमी देवाचें, मनशाचें आनी सैमाचें बरेपण जातला, पूण दुसऱ्या सभेक बरेपण हाडून आमी फाटीं रावया. आमकां बोगोस लायता. Sonia,
सर्वेस्परा आमच्या बापाक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतण्याची भलायकी दी आनी भाग्यवान निती आंकार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरोदेव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येदाने राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराची भोवती कोतोल्यानो ताचे काकलुतीचेर पातयेवन रावात. भूंय पडोना जावन रस्त्यार भायर चलो नाकात. सर्वेस्पराची भोवती कोतोल्यानो ताचेर पातयेवन रावात आनी तुमचें इनाम तुमकां मेळटलेंच. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो बऱ्या वस्तूंक आनी सासणाच्या संतोशाक आनी काकलुतीक आशेवन रावात. पुर्वजांच्या पिळग्यांचेर नदर मारात आनी पळयात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी रोजेक सांपडला. वताचे भक्तीच्या मार्गार तिरयेन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला. वताका उलो मारतल्यांक आपले कान बेरे केले जायत. कित्याक सर्वेस्पर काकलुतीवंत आनी मोगाल. तो आमची पातकां बक्षिता आनी दुखी कश्टांच्या दिसांनी तो आमकां पावता. बेजूड काळजांचे आनी वसोक हातांचे जे पातकी दोन वाटांनी चलतात तांचे कोटा. वसोक काळजांचे कोटा कित्याक तांकां विस्वास ना. त्या खातीर तांकां आसरो मेळचो ना. आमकांच आमी सर्वेस्पराच्या हातांनी घालुया. मनशाच्या हातांनी न्हय कित्याक ताची काकलूत ताचे पोदवे इतलीच व्हडली. देवाचे उतर हे आमचो जबाब गावून जातलो. पवित्र ओर्चित सदा ओर्चित ताचे नाव. जबाब आपली भक्ती करतल्याताय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मनांत गर्व करतल्यांक धांवडायता. जबाब पोदवेदारांक
करून पोर्तिता सभाग उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलात आपल्या चाकरांक बाळगिता अब्राहमांक आनी ताच्या पुतांक दिल्ले उतर विस्वाशी देव सांबाळटा सभाग हेब्रोवा बरोयलेले चित्रवेले वाचप भावा भयणांनो जेजू वरवीं आमी सदांकाळ देवाक आमचो हिरवासनेचो लोक मुणगे जे नांव वाखाणटात त्या वतांचो मान ओपुया एकामेकाक बरें करून आनी ताचे लागीं आसा तें बागांक दवरून शिकात कित्याक असले योग देवाक मानतात तुमचे वडील भार घेवन तुमचो सांबाळ करतात कित्याक ताणें आपल्या वावराचो देवाक हिशोब दिवंक जाय तर तांचे उतर आयकात आनी तांकां खालतीन रावात हे भाशेन ते आपलो वावर खुशालकायेन करतले नाजाल्यार ते हासकार सुस्कारतले आनी हें तुमच्या फायद्याक पडचें ना जाणें सासणाच्या कराराच्या रोगता वरवीं शेळयांच्या व्हडत्या गवळ्याक आमच्या सोन्याची चूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो तोच शांतीचो देव सगळ्या तरेच्या बऱ्या कोरण्यांनी आपली खुशी पाडून तुमकां तयार दवरून आनी जेजू क्रिस्ता उद्देशीं आपणाक मानता तसली आमकां करून ताकाच महिमा सासणाच्या सासणाक आमेन देवाचें उतर हें उद्गार Sorves por tuमचे सोवे आसो Luca pormore Gesù Cristaचे शुभ फोर्तोमा जेजून आपल्या शिसाक म्हणे सुपुल्ल्या हिना कसलोच हुस्को करूं नाकात कित्याक तुमकां आपलें राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या
तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्मदान करात. पोरण्यो जावन पिंजोनात तसल्यो पोतयो स्वर्गार सरोन सरना तसल्यो तेवो तुमकां करून घेयात. थंय चोर पावना आनी सडसूय खावन इबाड करिना. तुजो तेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. जेजू क्रिस्ताचे शोभोटो महानीये प्रितीशा बाबा गुडीना भायल्या दिसान घडलेली ही एक घडणी. मायकल हो एक भुरगो 9th स्टँडर्ड. तांच्या इस्कॉलान पुस्तकां दवरपाक लॉकर फॅसिलिटी आसतनाय बी एका दिसा सगळीं ताचीं पुस्तकां इस्कॉलांतलीं त्या लॉकरांतलीं काडटा आनी घेवन इस्कॉलांतसून भायर सरून घरा वचपाची वाट चलून वचपाची वाट दवरता. पयस जावन आनी एकलो भुरगो ताचेच पिरायेचो फ्रांसीस म्हणटलो. हें मायकलाक पडयता ही जोड पुस्तकां घेवन वेता तो. फ्रांसीस धांवन धांवन वेता आनी मायकला कडसून अर्दीं पुस्तकां ताच्या हातांत घेता आनी ताका आदार दिवन सुरू करता. फ्रांसीस मायकलाक ओळखता पूण वेता आनी हातांत घेवन फ्रांसीस मायकला लागीं विचारता इतलीं पुस्तकां सगळीं घेवन तूं कित्याक वेताय. मायकलाची जाप ना. पूण फ्रांसीस उर्बेन भरलेलो इश्टागो ताका जोडूंक जाय. आपल्याचें नांव ताका सांगता. ताचें नांव विचारता. सोकास मायकल उलोवंक सुरू करता आनी फ्रांसीस ह्या मायकलाक ताच्या घरा हीं पुस्तकां उबारून आदार दिवन पावयता. आनी त्या दिसाक जावन फ्रांसीस आनी मायकल बरे इश्ट जावन पावता. दोगूय बरे इश्ट कशे त्या इस्कॉलांत ताचें शिकोवप कवर जाता. हायर सेकंडरी कवर जाता. कॉलेज युनिवर्सिटी बरोबर शिकल्यात आनी युनिवर्सिटीचें शिकोवप सोमतोच दीस पावता फॉर कॉन्वोकेशन डे. ताची सर्टिफिकेट घेवपाचो दीस. मायकल दिनवासण्याची उतरां उलोवन फुडें सरता. सगल्यांक दिनवासता आनी शिके मेरेन मायकल फ्रांसीसाक नांव काडून दिनवासता. खिरीत भाशेन म्हणटा आपल्याचें दिनवास आपल्याच्या इश्टाक फ्रांसीसाक. कित्याक तो म्हणटा 9th स्टँडर्डांत आसतना आनी त्या वर्सांत ताचे आदीं सुद्दां तो म्हणटा मायकल म्हणटा आपणाक भुरगे चाबयताले. आपणाक भुरगे सोतायताले. इंग्लीश भाशेन म्हणटा बुलिंग. आनी ताच्यालें सोंसूंक जायना म्हणून ताणें चिंतलें की आय वील कमीट सुइसायड. तेन्ना खातीर घरच्यांक त्रास जायना जावपाक ताणें चिंतलें आपूण सगळीं पुस्तकां इस्कॉलांतलीं काडटलो घरा व्हरून दवरतलो आनी उपरांत आपलो जीव दितलो. पूण त्या दिसाक फ्रांसीस आपणाक भेटलो. फ्रांसीसान आपणाक आदार दिलो आनी फ्रांसीसाच्या बऱ्या उतरांक लागून ह्या ताच्या बऱ्या कोरण्यांक लागून ताच्या बरेपणाक लागून तो म्हणटा आयज आपूण जिवो आसा. फ्रांसीसान कितें केल्लें काय व्हडलेंशें कांयच करूंक ना. फकत बरेपण शिकयलें. फ्रांसीसाक खबर ना हो भुरगो कोण ताका वळखनासलो. ताचें नांव सुद्दां नगो. फ्रांसीसाक खबर ना मायकलाची बॅकग्रावंड कितें ती की तो पुस्तकां काडटा सुइसायड करूंक. फ्रांसीसाक हें पडलें ना. फ्रांसीसान पडयलां की मायकल हो भुरगो जोड पुस्तकां घेवन भोंवता वेता. ताका हांवें आदार दिवंक जायो. ताका हांवें म्हजो सांगात दिवंक जायो. ताची इश्टागत हांवें जोडून घेवंक जाय. फ्रांसीसान इतलेंच केलें. पूण फ्रांसीसान हें करून बरेपण कित्याक ना पडलें. आयज आमकां हो विशय बरेपण शिंपडावया. जेजूचे गोवाय जावया. आमी सगळ बरी गाय जेरो कोण म्हणटा हांव बरो न्हू म्हण आमी सगळीं म्हणटा वय हांव बरो.
खरेंच आमी बरी कित्याक देवान आमकां रचल्यांत आनी देवान सगल्यांक आमकां रचल्यांत बरी ती रचल्यांत वय की ना. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा न्ही जे संवसार रचलो तेन्ना दर एक रचना रचतूच देव पळयता म्हणटा हें सगळें बरें एंड इट इज गुड. मनशाक रचलो बरो रचलो. आमकां देवान रचल्यांत सगल्यांक देवान आपणा सारक्याची रचल्यांत म्हणटच आमी सगळीं बरी कित्याक देव बरो. स्तोत्र गावपी स्तोत्रांत 119 स्तोत्र तातूंत म्हणटा देवाक म्हणटा यू आर गुड एंड यू डू वॉट इज गुड. तूं बरो आनी तूं करताय तितलेंय बरें. म्हणटच दोन सैम देवान हो स्तोत्र गावपी दाखोड करता. देवाचें सैम बरें आनी देव जितलेंय करता एक्शन तेंवूय बी बरें. आनी खातीर जेजू म्हणटा शुभ वर्तमानांत कोणूच बरो ना भायरायन एकलोच देव. नो वन इज गुड बट ओन्ली वन गॉड. देवूच बरो. खरेंच देवाचें बोरवें कितलेशा बाबडेनो आमी दर दिसा चाखता काय आमकां दिसून येता. संवसाराचेरूच नदर मारल्यार हें सगळें बोरवें आमकां दिसून येता. तरी पूण आमी म्हणटाले ह्या आधुनीक काळांत ह्या संवसाराचेर नदर मारता तेन्ना जें कितें सगळें संवसारांत घडटा देवान रचता तितलें बरें जाल्यार ह्या संवसारांत हें उद्रुश्ट कशें आयिल्लें आसा तें कशें काय. ही पिडा आयल्या ती कशी काय म्हणटाले हांव. जायत्या देशांनी मुळीक फ्लड जातात, सायक्लोन जातात, भुंयकांप जातात. हें सगळें कशें काय. संवसाराक सुरवातेक उत्पत्तीच्या पुस्तकांत हांवें म्हणलेलें आसा देवान सगळें रचलें बरें रचलें आनी हो संवसार राखूंक हो बरो संवसार बरे भाशेन राखूंक कोणाच्या हातान दिलो. आमच्या हातान दिलो मनशाच्या हातान. आनी आमी मनशांनी हो संवसार बरेपणान वाडोवंक जाय आसलो पूण वाडोवंक ना. ह्या खातीर हो परिणाम ह्या दिसांनी आमी आनी ह्या काळांत आमी पळयता. जबाबदारी आमी देवाक आमी जबाबदारी करचें न्ही. देव सैमान बरो देव करता तें सगळें बरें पूण हें बरें आमकां मेळना हाचो बरो वापर आमी करूंक ना. सगळें आमचे लागीं आसा तें देवान बरें म्हणून दिल्लें पूण आमी तें बरे भाशेन सांबाळना काय. आमच्या गोंयांतच पळय आमकां गोंयांत कितलो पावस पडटा न्ही. ह्या वर्साक ताणें म्हणा आफ्टर 100 years रेकॉर्ड रेन. पूण हें सगळें उदक आमी सांबाळूंक प्रयत्न करता काय. कितलीं वर्सां बरो पावस गोंयांत पडटा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आनी हेर दुसरे उपाय करून हें बोरवें जें जीव दिता तें आमकां सांबाळूंक देवान दिल्लें आसा. आमी कितले म्हणून केलां काय. आनी हेर दुसऱ्यो वस्तूय बी देवान कडसून जे आमकां मेळ्ळ्यात कितले बरे तरेन आमी सांबाळल्यात. सगळें बरें देवाचो आशिर्वाद ह्या सगळ्या वस्तूंनी संवसारांचे सृश्टी वरवीं आनी ह्या संवसारांत येतना जे सगळें देवाच्या उद्दारपणान जें आमकां मेळटा हें सगळें बोरवें देव आमकां दित आसा. हाचो उपयोग आमी कसो केला. आमकां देव दिता तें बरें दिता तेन्ना कित्या खातीर दिता काय. जायते फावटी आमी समजता की आमचे लागीं कडेक जायती दान दौलत आसा, व्हडलीं व्हडलीं घरां आसा, जायतीं भाटां बेसां आसात. कित्याक आमी समजता की आमच्या हाता वरवीं आमी हात पांय धरून घाम मारून आमी वयर सरल्या आनी मनीस जायते फावटी आमी विसरता की हें सगळें आमकां मेळटा कित्याक देवाच्या उदारपणा वरवीं आमकां मेळटा. ते हात पांय धरूंक देवानूच ते आमकां हात पांय दिल्ले आसात हें आमी विसरता. गिन्यान आमकां दिल्यान गिन्यान वापरून आमी वयर सरल्यान गिन्यान कोणें दिलां देवानूच आमकां दिलां पूण हें आमी विसरता. तेन्ना खातीर आमी समजता येस वी डिजर्व इट. नो तुका तरी बरें मेळ्ळां नॉट बिकॉज यू डिजर्व इट बिकॉज गॉड इज गूड. देव बरो म्हणून हें तुका मेळ्ळां तुका फावो अशें न्हय. नॉट बिकॉज यू डिजर्व इट बिकॉज गॉड इज गूड. देवाचें सैम आमकां बरें दिवपाक गरज बरो उपयोग सगळें जें आमकां मेळटा देवा कडसून हाचो बरो उपयोग आमी करूं. ह्या खातीर कितेंशा वाडून आमचो जबाब देवाच्या बरेपणांत जें आमकां मेळ्ळां जबाब कितें आसा
आमी देवा कडसून जायते बोरवे मागता न्ही आमी केन्ना वायट मागता आमचे मागणे करता तेन्ना देवा म्हाका पीड दी देवा म्हजी सिरगीस काड देवा म्हाका मरण हाड आमच्या कुटुंबान अशें आमी मागता ना वी आस्क फॉर वॉट इज गूड वय की ना आमचे मागणे सदांच देवा कडसून बोरवे ते मागता पूण आमचें कितें जाता वी आस्क फॉर द गिफ्ट्स एंड वी फॉरगेट द गिवर मागता आमी पूण मागतोच जशें आमी म्हणटा न्हू काम जालें वयस मेलो म्हणटात ते भाशेन हें धोरण जें आदलें अशें आजुनूय तें चालू आसा आमचें मागत रावता देवा कडसून पूण म्हजो संबंद देवा कांय घट राखूंक सांबाळून दवरूंक हाचो प्रयत्न हांवें कितलो केल्लो आसा रे म्हाका देव जाय फकत देवा कडसून म्हाका गरज तेन्नाच देवा कडसून जें कितें मेळून घेवंक जाय तेन्नाच म्हाका देवाची गरज देवा कांय क्लोज संबंद देवान आमकां रुचल्यान कित्याक सो दॅट ही डिवेलॉप्स अ रिलेशनशीप विथ अस पूण आमी मनीस आमकां हो संबंद राखून दवरूंक नाका उत्पत्तीच्या पुस्तकांत तशेंच घडलें आदाम चुकलो एवय चुकली आनी आयज मेरेन आमी तें चालू दवरता आनी देवाचो मोग फुडें आमकां इतलो की आमी जो मनीस चुकलोलो तो आतां परतून डायर येवंक परतून देवा कांय संबंद जोडूंक देवान इतलो आमचो मोग केलो इतले बोरवे आमकां दिले ताचो एकलोच पूत एकदम बोरवे ते आमकां दिले आनी त्याच पुताक आमकां दिले देवान इतलो खोल आमचो मोग केलो आमचो जबाब कितें ह्या देवाच्या मोगानसून जें आमकां मेळटात सगोट हाचो जबाब आनी जायते देवाच्या भांडारांसून आमकां मेळत आसा आमी चुकता देवा लागीं वखसणें मागता देव आमकां म्हणटा काय आतां आयलाय वखसणें मागूंक इतलो वेळ खंय आसलोय ना आनी जेजू आमकां हें देवाचें बोरवें वखसणें ही भाशा आमकां दाखोवन करता त्या वेळीची पुताचे वापरीन तो बापूय पुताक धांवन धांवन वेता वेंग मारता तसोच आमचो देव इतलो मोगाळ कितली आमी चुकूं कितली आमी पयस वचूं परत येता तेन्ना देव आमकां वेगळयता वखसणें आमकां दीत रावता तशेंच देवा कडसून सगळे तरेची पिडेंतली इलाज संकश्टांतले प्रश्न सुटावे जावपाक हें सगळें आमकां देवा कडसून मेळटा वी ऑल्सो रिसीव हिलींग फ्रॉम गॉड वय की ना जेन्ना आमकां कितें पिडेंतली मेकळी जावंक जाय देवा बरो मारता देव आमकां दिता पूण कशें दिता काय हाची गजाल करया कित्याक रेल्वे सायबिणीचें परब आमी समरंदा पिडेंतली इलाज सुदूंक सायबीण मायशी हे सायबीण मायशी आमी येता जाल्यार जेन्ना आमी हें हिलींग म्हणटा तें वखद जें आमी सोदता आमचे पिडेंतली मेकळी जावंक आमच्या मना प्रमाणे आमकां हें हिलींग म्हणटात तें जेन्ना एक घावो जालो तो घावो बेगीनूच देवान पेकोवंक जाय एक पिडा आयली पिडेंतली आमी रोखडीच बरी जावंक जाय दॅट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिलींग दॅट वी हॅव ह्या खातीर आमी म्हणटा ह्या त्या जाग्यांनी लोक धांवता असले तरेचे हिलींग सोदूंक धांवता पूण देव आमकां आपल्या बरेपणांसून पेकोवणी दिता ती असले तरेची न्हय जॉबाच्या पुस्तकांत पळोवया जेन्ना जॉबाच्या जिवितांत उद्रुश्ट आयले पीड आयली शेगी मेरेन जेन्ना जॉब हें मानून घेतो जॉब कितें म्हणटा काय देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं देवाचें नांव व्हड जावं आनी जेन्ना ताणें हें म्हणलें देवाचें नांव व्हड जावं तेन्ना तो बरो जाल्लो ना तेन्ना ताचें उद्रुश्ट सोंपोन गेल्लें आदलें जें कितें ताचें आसलें ताका परत मेळ्ळलें त्या वेळार ना जेन्ना जॉबान म्हणल्यार देवाचें नांव व्हड जावं ताची परिस्थिती तसलीच आसली पूण जॉबाक पेकोवणी मेळ्ळी होय कसली पेकोवणी बांदून घेवपाक ताची परिस्थिती दॅट इज द हिलींग देव आमकां दिता परिस्थिती बांदून घेवंक ताच्या पुताचेच नदर घालुया जेजूचेर जेत्समानेच्या मोळ्यांत जेजू मागणें करता आनी शिगी मेरेन जेजू कितें म्हणटा बापा जाता जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस काड पूण शिगी जेजू कितें म्हणटा म्हजी कशी न्हय पूण तुजी कशी जावं जेजू एके भाशेन इलाज सोदता जाता जाल्यार हो खुरीस काड देवान काडलो खुरीस ताका ना म्हूण सांगलें जेजून खुरीस उबारलो
पूण उबारलो तेन्ना जेजू पिकोवणी मेळटली पळय देवाची पिकोवणी ती ताणें तो खुरीस बोडान उबारूंक ताची परिस्थिती मानून घेवंक ही ती पिकोवणी देव आमकां दिता ताच्या बरेपणानसून आनी असले तरेची पिकोवणी आमच्या सायबीणसून कडसून आमी सोदून काडची गरज आसा देव बरो आमकां बरी नसल्यान आमी कोण भाशेन ह्या आधुनीकरणांत हें बरेपण शिपडावं येता काय जायते उपाय आसा आनी जायते लोक हें पत्ता आनी तांकां शाबासकी तांची तोखणाय आमी करची गरज आयज आमच्या दिवसिजीन आमी कसलो दीस मनयता वर्ल्ड आमच्या गोंयांत दिवसिजीन तरणाट्यांचो दीस तरणाट्यांचो दीस आमी समोर आनी आमचे दिवसिजीन जे आमचे तरणाट्याचें खातें आसा ताणें काय बरे भाशेन ह्या फाटल्या दिसांनी तरणाट्यांक उलो मारलो की तांणी तांच्या वर्सांसून सॅक्रिफायस करून कितें तरी एकठांय गरजे वरणान तांणी व्हरून दिवंक अशें जायत्या फिरगजांनी केल्लें आसा तरणाट्यांनी शाबास हे ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी बरी आनी आमचें बरेपण शिपडावन येता हें दाखोवड जाता आनी असल्या साबार वस्तूंनी ह्या फाटल्या दिसांनी अदी करून हे मारिकांत पिडा आयली तेन्ना जायतीं जाण फुडें सरलीं जायतीं जाण उदारपणान दुसऱ्याच्या गरजेक आकांताक पावलीं म्हणटचे फाटीर आमी कांय जाणांनी देवा कडेन प्रश्न घातलो ही पिडा कित्याक आयल्या कांय जाणांची सिरमीस गेल्या कांय जाणांचे बिझनस कवर जाला दुडूनात जायत्या जाणांची जायत्या जाणांक कुटुंबांत आसलीं तांचे प्रश्न वाडले जायते फावटी आमी फकत नॅगेटिव्हूच पळयना वी डोंट गो टू सी द पॉझिटीव हातूंत देव कितें तरी बरें आमकां दाखोवड करता आनी सुरवातेच्या म्हयन्यान आमी पळयता जेन्ना लॉकडावन जालो सगळीं घरां आसलीं मोटर गाडयो कांयच भोवनात कितें घडलें पोल्युशन लेवल देव सृश्टीक बऱ्याक फायद्याक म्हणटच हातूंतसून देव कितें तरी बरें आमकां दाखोवड करता जितली घडण्यो आमच्या जिवितांत घडटात अदी करून ज्यो घडण्यो आमी समजता मारेकाद घडण्यो संकश्टाच्यो घडण्यो देव कितें तरी म्हाका सांगता तातूंतल्यान देव कितें तरी बरें तातूंतल्यान सोदून काडून आमकां आमंत्रण करता ह्या खातीर वांकडेच पळोवचें न्हय डोंट सी ओन्ली द नेगेटीव सी वॉट इज पॉझिटीव दॅट कॅन ड्रॉ फ्रॉम दीस चॅलेंजींग इव्हेंट्स ऑफ आवर लायफ्स आनी हें तरी मन म्हाका आसा जाल्यार सगल्या वेळार सगल्या भुरितांनी बरें जें आसा तें सोदून काडून दुसऱ्यांनी बी ह्या बरेपणान जियोंक हांव तांकां वाट दाखोवड करतलो ह्या खातीर ल्हान ल्हान वस्तू आमच्यो बरेपण शिपडावपाक चालू दवरुया गुडेक कोण शेजाऱ्याक आजुनूय गुडेक तांकां त्रास पडटात कोण भाशेन म्हाका म्हज्यानी तांकां आदार दिवं येता जावं गरजेच्यो वस्तू हाडून जावं कोण एकसुरो आसा फुडें मेळूंक वचूंक जायना खास पर्सनली मेळूंक जायना फुडें तांकां फोन मारून म्हज्यानी तांचे लागीं बरें एक उतर दिवन फुडें कांय जाण उलोवंक सोदतात ताका कान दिवन कसल्या ल्हान ल्हान गडद्यांनी ह्या काळांत अदी करून हे परिस्थितींत आमी कोण भाशेन हें बरेपण शिपडावया जायतीं जाणां आपल्या उदाहरणां दितात त्योय बी घेवन आमच्यांनी बी आमचे बाबतींत कितलें बरें देवान दिल्लें आसा आमच्यांनी एक धाकटुली वस्त तरी करूं येता काय फ्रांसिसान केली धाकटुली वस्ती मायकलाक पूण आनी ह्या धाकटुले वस्तू वरवीं करण्या वरवीं बरेपण दिवन मायकलाचो जीव ताणें सांबाळलो आमच्यांनी दुसऱ्यांचो जीव हे तरेन राखून सांबाळून बरेपण शिपडावन करूं येता काय सोदून काडुया कितलें बरेपण आमचे भितर आसा तें पयलें आमी सोदून काडुया हाव मच गुडनस इज देर इन मी त्या खातीर आमचेच भितर पयलें वचुया देवा म्हाका बरो रचला जाल्यार जें देवाचें बरें म्हाका मेळ्ळां तें खंय आसा तें कितलें गुणान आसा म्हजे भितर हाची सोद पयली आमी करुया लेट अस सी हाव गूड वी आर हाव मच गुडनस इज देर विदिन अस ही चवकशी पयली करुया आनी ते उपरांत मागीर दुसऱ्यांक तें बरें दिवंक फुडें सरुया
आनी हे तरेन ल्हान ल्हान घोडितांनी बरेपण शिपडावन जेजूचे गोवाय जावन फुडें सरता. उभी रावया. सतमानता देवा सर्वतेदार बापा स्वर्गान जमीच्या आणि जेजू ख्रिस्ताच्या स्पितार आमच्या सत्या akbar mereka bersama Wangsadaka dari kostus sesle Taka besar sudah Kamela wanita kali kibiro Kamela wanita devlo Islam besar Kamela kunci bersama Surga 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 deva abasha Setiap masla Kuinkan ciriani mereka Cimut suri kurun ya doa Satmanta ulitratnya Atau pavitra sebagai Bhakta sayakar Atkace boksari Kulice जीवनपण शास्त्राचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची गरज आमी बापाक देव करूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपली अणभवलोलें बरेपण आपले प्रोजेक्ट दिवन तांकां बापाची बोल मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी बरेपणाच्यो सवलती पोरजेक पावोवन आनी ल्हान भुरग्यांक बेकार आसलेल्यांक आदार दिवंक तशेंच कोण नासलेल्यांची निगा घेवन तांकां बापाची कृपा मागुया. आमी सगळीं आमचे सवे आसलेलें बरेपण दुसऱ्यांक पावयतना न्हय आमच्या नांवाक मोहिमा पूण ह्या बऱ्या वावरांतल्यान देवाचें नांव परगटून आनी ताका मोहिमा दिवन आमकां बापाचो आदार मागुया. ह्या संवसारांत जायतो लोक बरेपण शिकता वावुरता तो ताणें हो बरो वावर सदांच करूं आनी देवान तांच्या ह्या वावराचेर आपलो सुकाम आशिर्वाद घालून बापा लागीं मागुया. दर दिसा तुजें बोरवें आमी साकीत आसता. ह्या वेळार जें कितें आमकां बोरवें आनी गरजेचें तें दीत आसाय आनी तेंच आमी घेवन तुज्या पुता भाशेन तेंच बरेपण शिपडावंक आनी हे तरेन तुज्या पुताचें तीस गवाय आमी जावन थोडी मागणी आमी तुज्या फुडल्यान दवरल्यात ती तूं शांती पावणे मागता त्या तुज्या पुत्रा जेजूची नांवी. पेटोवण्या वेळार गीत घेवया. C13 पेज 41. C13.
म्हज्या भावा म्हणिनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मागात असलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्याक जगल्याच पुतान आंकवार मायेतावन जल्म घेतना तिचे आंकवार कोण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करूंक आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर वदाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे परबेच्या समयार निती आंकवारे मारयेक आमी नमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वन दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची गोडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा परस तूं पवित्र तुमचो सोगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर खंयची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तो नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारो बरें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटभर घोटुया.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी मुक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवकऱ्या मा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान पाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवसो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कातमत कर. गिरीत भाशेन आमी उगडास करता आमच्या गांवची भाव भयणां जी सकून गेल्या वर्सा परबेक आसली म्हणून ना तांचो आमी उगडास करता. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या कोडसोडेक तुका मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता आमच्या गांवच्या जाणट्या भाव भयणांची, सुपुल्ल्या भुरग्यांची आनी हेर दुसऱ्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगती भाग्यन दोन भितर सरकार तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू न्हय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाचें बरेपण जेजू कडसून आमकां मेळ्ळां जाल्यार आमी बी तेंच बरेपण शिपडावन जेजूचें नीज गोवाय जावन ताणें शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज मागता येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरवां शारांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार कामतेन सर पातकांतली सकय आनी सर्व आकारदांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या दरदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजी येद्याने राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचें बरेपण सगळ्याक शिपडावन आमकां धाडटा तशें सोबो ताका शिवून बेदात ती सगळीं आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हज्या एकाच उतरान म्हाका
घेवया. D47, page 75. D47. Zoi priti mogwasta, zoi priti mogwasta, zoi priti mogwasta. Soy priti mogwasta, soy priti mogwasta, उभे राहूया. प्रार्थूया. कोणवड्या बापा, भाग्य दांकवार मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणाक दादोशी केले. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तुजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या संपूर्णाराची भक्तीपणी चांचणी करून आमकां कृपा दी. की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Naszego bosujemy. Baba Brido, Pada Bonifaceच्या नांवान, म्हज्या नांवान हांगासर आसलेल्या सिस्टरीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक रेमेस सायबीन मांयची
अनुनीत परबी परब हांव येता एक सायडीन मायन आमचे वेली सगळीं दुयेंसां पयस काडूंक आमकां पेकोवणी दिवंक आनी उदीक करून हे कोवीड-19 जालांकूय हे सगळें काबार जावंक आदार करूं म्हूण म्हजी मागणी भलायकी बसत तेच बरोबर मेल्ल्यांक सगल्यांक सूख मागून आनी तुमच्या घरच्यांक सगल्यांक जी कोण परदेसान आसा तांकांय म्हजी परबी पाठयात म्हूण मागता एकूच दिनवासलीचें उतर आयज फादर बॉनिफेस फुंटालो गांवांत चिंचोळें जातो ज्युडिशियल विकर कसो आमच्या आर्च डिओसिसीचो थंय वावुरता तो गेल्ल्या वर्सा रोमाक आपलें शिकप करून तो हांगासर आयला आनी आतां एसिस्टंट टू द डिरेक्टर म्हणून क्लर्जी होमान थंय तो रावता आनी बिस्तारवाचे पॉलिसीन काम करता म्हजो कंपेनियन तो आमी बरोबर शिकल्या दोगूय जाण आनी हुशार तो दुसऱ्यांक आदार करपाक आपल्या शिकपानूय हुशार आसलो खेळपांतूय हुशार आसलो आनी सांगातान एकामेकाक उर्बा दिवंकूय हुशार आसलो आयज ताणें बरे भशेन आमचे मदें येवन देवाच्या उतराची मोडणी करून आमकां हो संदेश पाठयल्ल्या खातीर हांव ताका काळजांतान दिनवास मीस सोंपल्या उपरांत मातशें तुमी सगळीं बसची म्हूण म्हाका निमणो आशिर्वाद घेवन उबी रावता सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा